हिम्मत असल्यार काँग्रेसीचो म्हणयारो जितेंद्र देशप्रभून 2 कोटी रुपया दिवपी उद्देजकाचे नाव जाहीर करचें अशें आव्हान भाजपाचो म्हणयारो दोतोर विल्फ्रेड मिश्कितान काँग्रेसीक दिलां. गोंयांत भाजपाचें सरकार आयिल्ल्यान काँग्रेसीचे सगळेच फुडारी भियेल्यात. ताका लागून कुठ्ठाळी मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार उबो करूंक शकली ना अशें दोतोर मिश्किता म्हणटा. It is not only the fear psychosis that has gripped the Congress party leaders, which led to its failure to contest Kortan by-election, but also because the party is bereft of any meaningful issues to challenge the good, honest and transparent governance of the BJP party. These leaders fear to spend the rest of their lives behind the bars for their acts of commission and omission. This is haunting them, making them the only people in Goa probably to spend sleepless nights. Beginning with power scam of Mr. Marvin Goodenough, followed by scam after scam which took place all over the years, the latest being the mining scam. But it's very unfortunate that he has made such statements without supporting his own statement. If he has the courage and the conviction, he should name the businessman who has given the money. He should give proof of how BJP has influenced the elections in Kardali. And I am ashamed to say that he belittles his own party man. He says that his party man can be bought. That means congressman can be bought. And knowingly that a person like Raymond Dasa can be bought, still they gave him a ticket. So what more can I say about Mr. Deshprabhu? He is belittling his own people by saying that his people can be bought. मायनिंग सुपरवायझराचे रद्द जाल्ल्या नोकऱ्यांचे आपणाच्यान कांयच करपाक जावचें ना अशें स्पश्टीकरण खंड संचालकान तांकां मेळपाक आयिल्ल्या कांय अर्जदारांक दिलें. फाटल्या सरकारान वेंचणूक आचारसंहिता लागचे पयलीं काडिल्ल्यो नोकऱ्यो नव्या सरकारान पुरायपणान रद्द करपाचो निर्णय घेतला. मात खुबश्या अर्जदारांक सरकाराचो हो निर्णय मानवल्लो ना. बिरेस्तारा खंड खात्यांतल्या नोकऱ्यां खातीर अर्ज घाल्ले कांय जाण खंड संचालकाक मेळ्ळे. पार्टी सीएमान बी मागिल्लो पळय तो रिपोर्ट तो गेलो ना अजून. पार्टी मागिल्ले पळय ड्युरींग कोडा टायमार सिलेक्शन बी केल्लें. तो रिक्रुटमेंट ऑर्डर बी कितें मेळ्ळें आनी आमी एक मरे आतां कितें केलां हायकोर्टान एक आमी हें सांगलां वचून एक एक्सायजाचे पॅटर्नाचेर आमी अपॉयंटमेंट करतले म्हणून. थंय तांगे एक्सायज इन्स्पेक्टर एक आसता एक्सायज गार्ड असिस्टंट एक्सायज तसलें आमी सिस्टम करता म्हणून सांगलां तांकां. सो आमी त्या पॅटर्नार घेतलें. ताजेर एक पॉलिसी डिसिजन घेवपाक आतां तें अजून कंपायल केलें ना. तें पयलीं करतकीर मागीर पळोवपाचें. भुरग्यांचे आमी एक प्रपोजल केला आमी मायन सुपरवायझर आसता तसल्याच धर्तीचेर एक्सायज गार्ड करची म्हण. पयलीं एक पॉलिसी डिसिजन घेवपाक पयलीं पळोवपाक जाय यू टू जस्ट व्हेरीफाय रिक्रुटमेंट सारको जाला काय म्हण. जाल्यार म्हजे हिशोबान कांय प्रॉब्लम जावचो ना. आज आयिल्ले ते मरे तांकां फाटीं 230 एक पोस्ट एडवर्टायज केल्ले तेच ते आयिल्ले ते तातूंतले. तांकां डेजिग्नेशन दिलें मायन्स सुपरवायझर म्हणून. 12वी कितें तरी क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें. आमी पळय मायन्स गार्ड करपाक सोदता तांकां तसलें इक्वलंट क्वॉलिफिकेशन जावपाक जाय. जालें म्हाका कांय ना तांकां गेलें डिसिजन घेतलें. आमकां वी डोंट हॅव एनी प्रेजुडायस अगेन्स्ट देम. आमचे समजा जर ते एक पॉलिसी डिसिजन घेता जाल्यार बरी गोश्ट. तांची चूक ना आनी तांकां कन्सिडर वी कांट कमेंट ऑन मी. गव्हर्मेंट कशें रिस्पॉन्ड जातलें आमी जाणा. विजडम तें गव्हर्मेंटान. केंद्र सरकारान पेट्रोलाच्या दरांत 7.5 रुपया वाडयिल्ल्यान सर्वसामान्य मनशाक जगप कठीण जातलें. त्या खातीर ही वाड बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी बिरेस्तारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षान केली. पेट्रोल दरवाडीचो निशेध करपा खातीर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षान कदंब बस स्टँडा लागसार धरणे धरिल्लें. केंद्र सरकारान जो प्रेस वाडयला 7.5 रुपया तो 7.5 रुपया रोल बॅक करपाक जाय. कुकिंग गॅस जो आसा तोय वाडपाचो आसा ज्या तरेन सरकाराची येवजण आसा. आनी डिझेल प्रेस वाडपाचो आहा. हे जर वाडले जाल्यार शीम आनी मेर नासतना म्हारगाय वाडटली. सामान्य लोकांक जेवपाक जावचें ना. ताका लागून काँग्रेस पक्षान CPI ताबडतोब हे पावल मारला कि टुडे नॉट टुमारो. कल का काम आज करो,
आज का काम अब करो ह्या मुद्द्याचेर आमी आयज हांगा जमल्यात. शिटकावणी दिवपाक सरकाराक निशेध मारपाक सरकाराचेर. कमीत कमी पगार जो मिनिमम वेजेस गोंयांत 150 रुपया अकुशल कामगार एका दिसा आसा. ह्या आमच्या व्यासपीठा वयल्यान आमी जे AITUC आनी कम्युनिस्ट पक्ष उलो मारतात कमीत कमी पगार तो कुशल कामगारांक म्हयन्याक 10,000 रुपया आसपाक जाय. कमीत कमी पगार 10,000 रुपया जावपाक जाय आनी हो सरकारान ताबडतोब करपाक जाय. आमच्या गोंयांतल्या कामगार वर्गाक ताबडतोब ह्या म्हारगायेच्या बॅकग्राऊंडाचेर तेंचे मिनिमम वेजेस जे आसा आमी 1 मेच्या लढ्यात 1 मेच्या दिसा आमी जे जाहीर केले आसा त्या प्रमाणे मिनिमम 10,000 आता ताबडतोब मिळूं जाय. पेडणी मंडळ भाजपान बिरेस्तारा पेडणी शारांतल्यान मोर्चो काडून पेट्रोलाचे दर वाडोवपी केंद्र सरकाराचो निशेध केलो. केंद्रात जो मेरेन काँग्रेसीचे सरकार आसा तो मेरेन म्हारगाय कमी जावची ना त्या खातीर केंद्रातले काँग्रेस सरकार बदलुया असो उलो उलोवप्यांनी ह्या वेळार उलयतना मारलो. पेट्रोलाचो दर वाडोवपी केंद्र सरकाराचो निशेध करपा खातीर पेडणे भाजपा मंडळान बिरेस्तारा पेडणे शारांत मोर्चो काडलो. मोर्चांत वांटो घेवपी भाजपा कार्यकर्त्यांनी म्हारगाय वाडोवपी केंद्र सरकाराचो निशेध करपी घोशणा दिल्यो. केंद्रांत जो मेरेन काँग्रेसीचे सरकार आसा तो मेरेन म्हारगाय कमी जावपाची ना त्या खातीर दिल्लीतले काँग्रेस सरकार बदलूंक जाय अशें आवाहन पेडणे भाजपा मंडळाचो उपाध्यक्ष रमेश सावळ आनी वांगडी व्यंकटेश घोडगेन केलो. पेडणेच्यान आमचो खबरांकार विनोद मेथर. आता घेऊया एक व्यावसायिक हिसाब.